बाबा त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी सौकलीं पातक सोडून नव्या जिविताक वेंग मारूंक देव आयज आमकां देवाची उतर आमकां आपयता. हे पयले आमच्या जिविताची साल नवी जावची. दुसरें आमचें जिवीत बाबंडो देवाताय आमचो संबोन गोट करता. योग पावटी पातकाक तें ना म्हणलें, पातकाची विकोटाय सांडली, पातक सोडलें, देवाच्या वेगेंत पावलय, देवाताय संबोन तीर जाता. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना तुवें जेजूक अणभवल्या उपरांत तूं जाता मिशनार देवाचे काकुतीचो, देवाच्या बरेपणाचो आनी देवाचे सगळे बऱ्या कोरणेचो तूं परिणाम परगोडटाय. बागेन फ्रांसीस शावेर आपल्या जिविताचे वाटेर तो सांडलोलो. माथेवाची वर्तमान 16व्या आवेसरान 24 वळेन इनास लॉयला ताका सांगता, अरे संवसार वाटेर तूं हाय संवसार नामना जोडूंक सोदताय. देव ताका बागी इनास लॉयलाच्या मुणयारपणांतल्यान आसनांतल्यान भेटूंक येता. आनी बागेन फ्रांसीस शावेर कितें चिंता, अरे हांव कसली वाट दवरता, ही वाट म्हाका खंय पावयतली, संवसार नामना जोडूंक पावयतली. संवसार नामना जोडली म्हजें जिवीत कितें जातलें? कांयच ना. म्हजें जिवीत हांव देवा पासत येता. त्या खातीर बाबा आयज हो विशय आमी नियाळटावन येतना देव आमकां सोदूंक येता, पातक सोडून नवें जिवीत जियोया. आनी हेंच आयज देवाचें उतरूय आमकांय आमच्या काळजामनान उजवाड दिता. पातकी जिवीत सोडून दिवंक, नवें जिविताक वेंग मारूंक, काळोख पयस करून उजवाडांत जियोंक आनी दुसऱ्यांकूय उजवाडांत आमचें जिवीत जियोंक स्फूर्ती जावया.